राज्य वेंचणूक आयोगान जिल्हा पंचायतीच्यो वेंचणुको 15 मार्चाक घेवपाचे जाहीर केल्ले। 12 मार्च ते 15 मार्च मेरेन आचारसंहिता आनी रिझर्व्हेशनाची अधिसुचोवणी येवपाची आशिल्ली, मात सरकारी पावंड्यार वेगळ्योच घडामोडी चल्ल्यात। वेंचणूक 15 दिसांनी फुडें धुकलपाचेर खंय विचार चल्ला। 15 मार्चाक जाहीर जाल्ली झेडपी वेंचणूक 15 दिसांनी फुडें धुकलपा फाटल्यान सुत्रांक कडल्यान एक रजावां कळटात ती अशीं। झेडपी वेंचणुको 15 मार्चाक जातल्यो म्हूण जाहीर केल्लें। आचारसंहिता रिझर्व्हेशन फुडल्या सप्तकांत जाहीर जावपाचें। झेडपी मतदारसंघां प्रमाण नवी मतदान वळेरी तयार जावपाची आसा। डिलिमिटेशनाचें काम अजून फायनल केल्लें ना। मतदारसंघ रिझर्व्हेशनाचें अजून कांयच फायनल जाल्लें ना। सरकार आचारसंहिते आदीं कामां हातांत घेवंक सोदता। नव्यो कांय स्किमी चालीक लावपाचो विचार आसूंये। 15 मार्चाक जावपा आशिल्ली वेंचणूक 30 मार्च मेरेन फुडें वचूंक शकता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।